नमस्कार इष्टांनो, गोयची सोबीतकाय ह्या आमच्या कार्यावळीन तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा मनापासून स्वागत। इष्टांनो, आज हांव तुमकां मयम लेकी विशयी माहिती दितले। मया म्हळ्या उपरांत तुमकां या मया हें कातार याद जालें आसतलें न्हय? हय, तीच ती मयम लेक। ही लेक बिचोलीम तालुक्याची शोभा वाडयतना दिसता। जायते टुरिस्ट भोंवडेकार हांगा भोंवपाक येतात। ही मयम लेक सप्तकोटेश्वर देवळा कडल्यान 7 किलोमीटर अंतराचेर आसा। ह्या लेकीचें खाशेलेपण म्हळ्यार हांगा भुरग्यां खातीर खेळपाक व्हडलें गार्डन आसा। ते भायर लोकांक भुलोणी घालपी बदकाय थंय पळोवंक मेळटात। पूण सगळ्यांत चड खाशेलेपण म्हळ्यार हांगासर बोटींग करपाची संद आसा। ते पासत चडशे टुरिस्ट हांगा बोटिंगाचो आनंद घेवपाक येतात। सकाळी 9 ते सांजेचे 5 पर्यंत उक्ती असता। त्या भायर गोंयांत चड प्रमाणात टुरिस्ट हाडपा खातीर टुरिस्टाचें आकर्षण म्हणून गोंयच्या टुरिझमान 2019 सालान मया लेकीचेर बंची जंपिंग सारकी थरार हाडपी आनी आंगार कांटो हाडपी रोमांचीक क्रिया सुरू केली। ही बंची जंपिंग 55 मीटर उंची वेल्यान करपाक मेळटा। सगळे तरेची खबरदारी घेवन थंय लोकांक बंची जंपिंग करपाक दितात। हो साहसी प्रकल्प फक्त 15 वर्सांचे वयल्याक तशेंच 40 वर्सांचे सकयल्ल्या मनशांक करपाक मेळटा। ज्यांची भलायकी सारकी नासता तांकां ह्या बंची जंपिंगाचो आनंद घेवपाक मेळना। चडशे पर्यटक हांगा ऑक्टोबर ते मे म्हयन्यान पळोवपाक मेळटात। ह्या मया लेकीक लागून थळावे लोकांक खूब फायदो जाता। चडशे थळावे लोक आडसरां तशेंच भाजिल्ले मके विकतना दिसतात। आतां तर फास्ट फूड आनी रेस्टॉरंट लेगीत थंय घातिल्ले आसा। त्या भायर खास अशें लिंबू शरबत हांगा पिवपाक मेळटा। तेन्ना इश्टांनो, तुमकांय जर मयम लेकीचेर वचचें कशें दिसलें जाल्यार जरूर चलात हां। हांव आस बाळगिता की तुमकां आमचो हो कार्यक्रम आवडलो आसतलो। तेन्ना इश्टांनो, तुमकां जर आमचो कार्यक्रम आवडलो जाल्यार आमकां कमेंट करून कळोवचें। त्या भायर हो व्हिडिओ तुमी जाय जाल्यार शेअर लेगीत करचो। देव बरें करूं।